नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां मदीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. आयतारा पिळगांवची ग्रामसभा मातशी तापली. सारमानस रस्त्यावयल्यान जावपी मिनाची येरादारी पावसांत दवरची बंद. ग्रामसभेत थळाव्यांनी केली मागणी. पुणेच्या नागझर कुर्टी वाठारांतल्या एका दादल्याची कूड सापडली. कुळेच्या दूधसागर न्हंयत पुलिशेन कूड भायर काडून धाडल्या पोस्टमॉर्टमा खातीर. फुडलो तपास सुरू. थियेचो आमदार फ्लायट मोडार. आमदाराचो लोकांक जाता त्रास म्हणटा किरण कानोळकार. जाल्यार मडकेकार आनी गुटखा खावप्यांक थियेकार वेचून हाडचे ना. मंत्री निळकंठ हळणकाराची किरणाक जाप. बेकायदेशीर रेंव सांठोवन दवरपाच्या प्रकरणात हणजून पुलिशेन अनवळख्या मनशा आड गुन्यांव केला नोंद. ओशेल शिवोले खण खातें आनी पुलिशेन केल्ल्या संयुक्त तपासणीत सापडलो सुमार 14 घन मीटर बेकायदेशीर रेवेचो सांठो. भांगराच्यो बोगस वस्ती घाणाक दवरून सीएसबी बँकेची 7.35 लाखांची केली फटवणूक. ह्या प्रकरणा खाला जन्नत हनबर कदादीक पणजी पुलिसांनी केली अटक. गोयच्या अस्तित्वा खातीर सांताक्रुजात निवृत्त न्यायाधीश फर्दीन रिबेलोचो जैताचो निश्चय. कलम 39A विरोधात समेस्त गोंयकारांनी एकठांय येवपाचो आमदार विरेश बोरकाराचो उलो. आता पळयात खबरो विस्तारान. मायनिंग विशया वयल्यान आयतारा जाल्ली पिळगांवची ग्रामसभा मातशी तापली. सारमानस रस्त्यावयल्यान जावपी मिनाची येरादारी पावसांत बंद दवरची अशी मागणी लोकांनी ग्रामसभेत केली. प्रभारी सरपंच उमाकांत परब गांवकर हाच्या अध्यक्षतेखाला पिळगांव पंचायत सभाघरात ही ग्रामसभा जाली. हे ग्रामसभेक 6 पंच वांगडी हजर आशिल्ले जाल्यार 1 पंच वांगडी गैरहजर आशिल्लो. हे ग्रामसभेत कोयर आनी हेर प्रश्नाचेर चर्चा जाली. मात मिनाच्या येरादारीचो प्रश्न मातसो तापलो. ग्रामसभा 1.5 वरां भितर सोंपली. हे ग्रामसभेक बायलां मेळून 50 लोक हजर आशिल्ले. किती त्रास जाता? त्रास सगळ्यांक त्रास जाता. हो तुम्ही आज ग्रामसभेन ठराव घेतला? ठराव घेतला, सांगलो त्यांना सत्यांचे प्रश्न मायनिंगचे मांडले. जो ट्रान्सपोर्ट आसा पळय तो बेगीन सुरू जाता. तेच्या खातीर तुमी कितें तरी निर्णय घेवचो की तो 8 सुरू जावचो. तशेंच खळयो ज्यो आसल्यो त्यो पावसा पयलीं करच्यो क्लीन, हें तेंच्यांनी प्रस्ताव मांडलो. ताका आमी मान्यताय दिली की आमी येता ते क्लीन करता. तशेंच थोड्यो बांयो आसा पब्लीक ज्यो बांयो आसा त्यो क्लीन करपाचो हें घेतला. प्रश्न तेंच्यांनी मांडलो तेजे आमी तांकां सोल्युशन दिलां की आमी त्यो बेगीनच्या बेगीन पावसा पयलीं सुरू करता. पूण सगळ्यो अश्यो जावच्यो ना. ज्यो थोड्यांच्यो प्रायवेट आसा पळय त्यो जावच्यो ना. बाय ज्यो पब्लीक अश्यो आसा त्यो 5-6 जाण तरी उदक व्हरता ते बांयो आमी क्लीन करतले. आनी तशेंच आतां थोडीं झाडां आहा डेंजरस आसा ट्री ती ऑलरेडी आमकां एक थंयसून कलेक्टरान लेटर दिल्ली आहा. तेंची आमी नांवां दिल्लीं आहा. ती सुद्दां आमी कटींग करून घेतले रोखडे. आनी मिटींग ही अशी बऱ्यापैकी जाली की कसलो तणाव जावना कांय ना. आनी जे मायनिंगचे थोडे प्रश्न आसले जे हें आनी जे आमी तेंचे कडेन प्रश्न हें मागलेले लोकां कडेन तुमची सूचना कितें आहा ती कळोवपाची म्हणून ते एकूय कोणाची येवंक ना. हेच्या अर्थ की गांवांच्या लोकांक मातशें कितें तरी म्हणजे कितें डेवलपमेंट जाता जावं तें मातशें तरी पंचायतीच्या खुशा कशें दिसलें. फुडें तांकां अशें आव्हान केलां की तुमचे जे फुडले कितें तुमच्यो अडी अडचणी तुमचे प्रश्न कितें आसतले ते सविस्तर तुमी आमकां पयलीं मिटिंगे पयलीं जे दीस दिता ते पयलीं दिवचे. तेजे आमी तोडगो काडपाचे प्रयत्न करताले. जितके जमता तितके शक्य ते करताले. आनी आमी गांव आसा थंय आमी सगळी पंचायत आसतली. आनी आमचो गांवाचो जसो भरभराट जाल्लो काय ना तेन्ना आमचो गांव सुद्दां मोठ्या शिखरार पावतलो. आनी तशें आमी प्रयत्न करतले. आनी त्या खातीर आमकां लोकांनी परत हांव लोकांक आव्हान करता की ग्राम सभेक
जसे येयले तसे फुडचे येवचे ग्रामसभेक आणि तुमच्या मागण्यो पुऱ्यो करून घेवच्यो आणि तुम्ही आमकां सुद्दां हे ग्रामपंचायतीक डेव्हलपमेंट करपाक तेन्ना हातभार लावचो आणि आमचो गांव नितळ गोंया वांगडा आमचो पिळगांव एक स्वच्छ ठेवपाचो आमी प्रयत्न करतलो आणि लोकांक हांव परत एकदां आव्हान करता की गार्बेज जी आसा पळय ते गार्बेजीचो चड पब्लीक हेजे उडोवं नाका. आयज आमी MRF शेड बांदलेले आहा ते उक्ता म्हणून आतां रोखडेच जातले तेन्ना तो तुमी कचरो हाडून वेवस्थीत आमचे कडेन सपूत करपाचो. तेजो आमी कितें विलेवाट कितें करपाचें आहा तें आमी करतले. तेन्ना तो नितळ थेया ही तुमच्या कडेन कळकळून विनंती हांव लोकांक आव्हान मागता लोकां कडेन. म्हाका एक सांग पावसान कितें तरी मायनींग ट्रान्सपोर्टेशन बंद दवरा म्हणटा. हय आतां थोड्यांचे मागण्यो येयल्यो की ते दलदल जाता रस्त्याचे तेन्ना पावसान हो जो आसता पळय जेन्ना प्रवासी आहा पळय तांकां कसलीच अडचण येवंक ना. तेंचे चिखल उखलता आनी हें आतां उडवता हें तें आनी स्लिपरी जाता रोड. तेन्ना त्या सगळ्यांनी डिमांड केला की पावसान हो शक्यतो तुमी मागा कलेक्टरा जावं वरिश्ठ आहा पळय कंपनी की ती पावसान हो वाहतूक आहा पळय ती मातशी बंद ठेवची आनी जेणे करून लोकांक वचप हे बरें सुखरूप प्रवास जातलो. हे सारमानस रुटाक दिसता. सारमानस रूट आमचो सारमानस रूट पिळगांव जंक्शन टू सारमानस. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. फोंडेच्या नागजार कुर्टी वाठारांतल्या दादल्याची कूड कुळे वाठारांतल्या दूधसागर न्हंयत सापडली. ही कूड राजेश नायक हाची आशिल्ल्याचें कळटा. ताची कूड उफेतना दिसून आयली. पुलिशेन ताची कूड भायर काडल्या आनी पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडून दिल्या. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. आमी कुळ्या आसा ज्या जाग्यार आज एक उदकाचेर वयर एक बॉडी उपतना दिश्टी पडली. जेन्ना ह्या संदर्भात कुळे पुलिसांक जेन्ना म्हायती मेळ्ळी तेन्ना कुळे पुलिसांनी ती बॉडी काडली आनी जेन्ना इन्व्हेस्टिगेट केले तेन्ना ती बॉडी नागजार कुट्टी हांगसरली राजेश राजू नायक वय वर्षा 39 याची म्हणून निश्चित जाली. जेन्ना ही बॉडी मेळ्ळी तेन्ना अंदाज येता की काल ही बॉडी बुडपा जाय आसलेली. कारण तो घरा कडेन सांगून येयल्लो खंय काल की आपूण न्हांवपाक वयता म्हणून कोणा वांगडा वयता कितें वयता खंय कांय सांगना. जेन्ना हांगा ती बॉडी उबली तेन्ना 24 वरांनी ही बॉडी उबली आसतली. कारण आयज ती दृश्टी पडली म्हणजे सकाळी ती 11 बी काल सकाळी 11 बी बुडलो आसतलो. पूण समज जर तेजे वांगडा जर कोणी येयल्ले जाल्यार ते ताका सोडून कशें गेले हो एक प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता. कारण तो एकटो काय कोण न्हांवपाक येवचो ना. घरा कडेन तो ऑलरेडी पयलीं सांगून येयल्लो की आपूण हांगा न्हांवपाक वयता पूण खंय वयता तें सांगून नासलेलें. आनी तो हांगा बुडलेलो आयज उदकाचेर उपतना मेळ्ळो आनी तेजी बॉडी सद्या कुळे पुलिसांनी पंचनाम करून तेजी पोस्टमॉर्टमा खातीर बॉडी मडगांव हांगा धाडलेली आसा. मेळयल्ले म्हायतीनुसार की ताका एक चलो आसा आनी एक तेजी बायल आसा आनी तो सदां बेकार आसतालो आनी बायल तेजी कामां वयताली आनी चलो आहा तो धाकटो आसा आनी बाकीची जे तेजी कुटूंब आसा बापूय आसा भाव आसा अशें म्हणून कुळे पुलिसांनी सांगलेलें आसा. जी बॉडी ही मेळ्ळी ते कारण काल तो 11 सुमार बी बुडलो जावपाची शक्यता आसा. कारण 11 ही बॉडी उबलेली आसा आनी ती बॉडी उपतना पुलिसांक मेळिल्ली आसा. तेन्ना हेजे फाटल्यान कुळे पुलीस निरीक्षक जो आसा आमचो राघोबा कामत हेच्या मार्गदर्शना खाली रोहन नायक उपनिरीक्षक हो तपास करता. गोमंतक टीव्ही खातीर कुळेच्यान एकनाथ खेडेकर. गुटखा खावपी आनी मडकेकार म्हणून फामाद आशिल्ल्या मनशाक थियेकार कशेंच वेचून हाडचे ना अशी जाप मंत्री निळकंठ हळर्णकारान किरण कानोळकाराक दिली. थियेचो आमदार फ्लायट मोडार गेला आनी ताणें थियेत कसलेंच काम करूंक ना अशी टिका किरण कानोळकारान केल्ली. थियेंतल्यान अपक्ष वेंचणूक लडोवपाची घोशणा केल्या उपरांत किरण कानोळकार उलयतालो. गुटखा खावपी आनी मडकेकार म्हणून फामाद आशिल्ल्या मनशाक थियेकार कशेंच वेचून हाडचे ना अशी जाप मंत्री निळकंठ हळर्णकारान किरण कानोळकाराक दिल्या. थियेचो आमदार फ्लायट मोडार गेल्लो आसा. थिये मतदारसंघात ताणें कसलेंच काम करूंक ना ताका लागून थियेच्या लोकांक सध्याच्या आमदाराचो त्रास जावपाक लागला अशी टिका किरण कानोळकारान केल्ली. किरण कानोळकारान थियेंतल्यान अपक्ष वेंचणूक लडोवपाची तयारी दवरल्या आनी आपूण वेचून आयलो जाल्यार फुडाराक सत्तेर आशिल्ल्या पक्षाक तेंको दितलो अशी घोशणाय किरणान केल्या. जाल्यार मडकेकार म्हणून फामाद आशिल्ल्या आनी गुटखा खावप्याक थियेकार कशेंच वेचून हाडचे ना असो दावो मंत्री निळकंठ हळर्णकारान केला.
ह्या फावट थियेकार आपल्याक 5,000 मतांच्या आघाडीन वेचून हाडटले असो विश्वास लेगीत मंत्री आमदार निळकंठ हळर्णकारान उक्तायला. आनी कितें जाल्लें आहा हांगासरल्या आमदाराचो परफॉर्मन्स हो झिरो हो सगळ्या लोकांक खबर आहा. थिवेचो आमदार मोबायल जसो आमचो फ्लायट मोडार वयता पळय तसो थिवेचो आमदार हो फ्लायट मोडार गेल्लो आहा. सो कसलेंच काम ना, कांयच ना, लोक वाजेल्ले आहा. लोक फक्त रावता ती पळय निवडणूक फुडें जातली आसली, फेब्रुवारी मार्चान जातली आसली पळय ती बेगीन डिसेंबरान जाल्या पुरो म्हणून लोक मागतात, जेणे करून आनीक 2-3 म्हयने तांकां ह्या आमदाराचो त्रास सहन करपाचो ना. ताका जाता तितलो बेगीन घरा धाडपाचो हो निर्णय लोकांनी केल्लो आहा आनी धाडटले. पूण जो सरकार आसतलो पळय ताका हांव तेंको दितलो, कित्याक लोक म्हाका जे निवडून दितात पळय, थिवेचे लोक निवडून दितले अवश्य म्हाका, ते आपली कितें तरी कामां जावची, आपल्या मतदारसंघाचो उद्धार जावचो हेका लागून दिता. आनी जो सरकार पक्ष आसता पळय ताका तेंको दिवन रावप हे सहज. आर्जीक हे आमकां कॉम्पिटिटर न्हू सद्याच्या हितून. आमचो कॉम्पिटिटर जो आहा हो निळकंठ हळर्णकर आहा आनी आमचो फोकस जो आहा तेजेरूच आहा. बाकी खंयच्यारूच हेजेर हांव बारीक बारीक पक्ष आहा किंवा बारीक बारीक आनी कोण बसूंक सोदता हांव तेंचेर म्हाजें लक्ष ना. म्हजें लक्ष आहा हांगासरल्या आमदाराचेर, तेका डिफीट कसो करपाचो. तेणें एक चिंतूंक जाय तेजें कार्य जे तेजो वेव्हार मोडको बिडको घेवन हे लोक एक्सेप्ट करिना त्या टायमार लोकांनी माफ केलें आनी भारतीय जनता पक्षा खातीर ताका निवडून दिल्लो. हे ताणें विसरचें न्हू. 10 लोकां फुड्यान तंबाखू तोंडान घालणारे हे लोकांक शिकोवंक शकता काय म्हणून तो खंयच्या देवळान गेलो सायटीक वचून तंबाखू थुकता हे दाखोवंक सोदता काय म्हणून. खंय चौकान खंयच्या देवळान वचून तंबाखू तोंडान घालून तो काडून सायटीक उडोवप लोक पळयतात. हे तंबाखू जेन्ना सरकार बंद करता हो आमदार जाता तोच स्वता तंबाखू खायता आनी कशें जातालें. हे फावट आमचे कार्यकर्त्यांचें काम, आमचे मंडळाचे आनी म्हाजें, आमी कमीत कमी 5,000 वयर लीड मतदारसंघात निवडून येतले. हे आमचे टार्गेट आनी हे आमचे ग्रासरूट लेवलार काम. वीणा मांद्रेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बेकायदेशीर रेंव सांठोवन दवरपाच्या प्रकरणात हंजुन पुलिशेन एका अनवळख्या मनशा आड गुन्यांव नोंद केला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ऑशेल शिवोले हांगा खण खातें आनी पुलिशेन केल्ल्या संयुक्त तपासणी वेळार सुमार 14 घन मीटर बेकायदेशीर रेवेचो सांठो दिसून आयलो. देखून खनीज चोरी प्रकरणात कारवाय केल्या. ह्या प्रकरणांचो फुडलो तपास सुरू आसा. भांगराच्या बोगस वस्ती घाणाक दवरून सीएसपी बँकेची 7.35 लाखांची फटवणूक केल्ल्या जन्नत हनबर कदादी सध्या करंजाळे रावपी मूळ मोरादाबाद उत्तर प्रदेशातल्या बायलेक पणजे पुलिसांनी अटक केल्या. ही केस नोंद जाल्या उपरांत ती फरार जाल्ली, पूण गुप्त म्हायतीचेर आदारून पुलिसांनी सापळो रचून तिका अटक केली. ह्या प्रकरणात पणजी पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. गोंय वांटोवपा खातीर आमी झगडटाले आनी आमचे जैत निश्चित जातले असो विश्वास निवृत्त न्यायाधीश फर्दीन रिबेलोन उक्तायलो. सांताक्रूज हांगासर आयोजीत केल्ल्या इनाफ इज इनाफ ह्या कार्यावळीत ते उलयताले. ह्या वेळार आमदार विरेश बोरकार, काँग्रेस फुडारी अमित पालेकार, सिसील रॉड्रिगीज, गोविंद शिरोडकार आनी फ्रांसीस कोएलो हजर आशिल्ले. कलम 39 विरोधात समेस्त गोंयकारांनी एकठांय येवपाचो उलो आमदार विरेश बोरकारान मारलो. इनाफ इज इनाफ ही चळवळ येवपी फुडल्या पिळगे खातीर तशेंच गोंयची वळख आनी सैमाची राखण करपा खातीर निवृत्त न्यायाधीश फर्दीन रिबेलोचो सांताक्रूज जाल्ल्या कार्यावळीत गोंयकारांक उलो. जे तरणाटे आयज फुडें वचपाक जाय हे प्रत्येक तरणाट्याक उलो मारता की तरणाट्यानो जायात जागे विचार करा त्या फुडल्या गोंयचो
आमकां गोंय आसा तशेंच जाय. आमी जेन्ना सुरवातीक पळयताले सुंदरशें गोंय, माणकुलेशें गोंय, कविता ज्यो आमी आयकल्यो की ह्या माणकुलेशें गोंय वाचोवपाक लागून आमी फुडें सरपाक जाय. लोक आयज उलयता पूण कितें जाता, लास्टाक इलेक्शनाक येता तेन्ना भलतेच कितें जाता, मागीर परत कायदे जे आसा ते कायदे हांगा हाडटा आनी आमकां काबार करता. जे कायदे आमी मागता, आमी तुमी पळयलां आसतलें विधानसभेन आमी कितलेशे कायदे मागले आनी जे बिलां आमी घातली ती बिलां हाडचे साडून विधानसभेत स्थगीत केली. कितें तरी एक्सक्यूज पळयता आनी ती एक्सक्यूज मारून ती विधानसभा काबार करपाची. आयज ह्या चॅप्टरा अंडर एक मागणी जी आमची आसा आनी जो डिमांड जो आसा तो डिमांड आमच्यो हिल कटींग आमी करच्यो न्हू, आमचे झाडां जी आसा ती कातरून दिवची न्हू. आयज तूं पळयता व्हडले व्हडले मेगा प्रोजेक्ट गांवागांवांनी दिसून येता. आमच्याच मतदारसंघात कितलेशे प्रोजेक्टाक प्रपोजल दिल्ले आसा, तांकां परमिशन दिल्ली आसा. आमकां वचून कितें करचें पडटा, आयज आमकां थंय डीसीपीन झगडचें पडटा, डिपार्टमेंटान झगडचें पडटा. जेन्ना डिपार्टमेंटान ही गोंयकारांची डिपार्टमेंट आसपाक जाय, मात आयज ह्या व्हडले व्हडले बिल्डर लॉबी ह्या दिल्ली लॉबीची ही डिपार्टमेंटां जाल्ली आसा. या सरकारान इतको उच्छेद मांडलेलो आसा की खंय तुम्ही नजर मारा, वचत थंय फक्त विध्वंस आणि विध्वंस चालू आसा. पेडण्या तालुक्याच्या हरमाल या गावान 3.5 लाख स्क्वेअर मीटर एरिया 39A अंतर्गत कन्व्हर्शनान घातली. बायणाच्या उड्डाण पुला सकयल एका अनवळखे मनशाची कूड कुशिल्ल्या अवस्थेत सापडली. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून कुडीचो पंचनामो केलो आनी कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर हॉस्पिटलांत धाडल्या. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. सगळ्यांक वेंचणूक लढपाक अधिकार आसा. 2007 सावन आपूण भाजपाचो कार्यकर्तो आसा. आपूण लोकां खातीर वावुरता. लोकांच्या आशिर्वादान आपूण आमदार जाला. लोक आपल्याक 2027च्या वेंचणुकेत वेंचून हाडटले. भाजप आपल्याक तिकेट दितले अशें म्हापशेचे आमदार जोशुआ डिसोजा सांगता. सांगला तो म्हाका जायत्या जाणांनी व्हिडिओ धाडलेलो आसा, पण ती तेजी खुशी. पळय, ही हॅज अ रायट टू कंटेस्ट द इलेक्शन. सगल्या कडेन एक वी लिव इन अ डेमोक्रेसी. ही इज माय फॅमिली फ्रेंड. तेणें म्हाका फाटले 2 इलेक्शनाक बरें मदत केलेलें आसा. म्हाजे पायकूय जावन तेणें जायतें काम केलेलें आसा फाटलीं 20 वर्सां. अशें ना की ही इज नॉट नोन टू अस. डॅड ऑल्सो हॅज हेल्प्ड हिम, ही हॅज हेल्प्ड अस. वी हॅव अ व्हेरी गुड रिलेशनशीप अँड आय थिंक इट इज तेजी खुशी. जर तेका दिसलें की तेका कॉन्टेस्ट करपाक जाय, ही इज मोस्ट वेलकम. There is no personal enmity. If he's free to contest, he's free to ask for whatever ticket he wants to ask for. I have absolutely no objection for that, nor do I have anything to say about it. Of course, he is an independent person. He is a voter of Mapsa. If he feels that he can contest the elections, then yes, of course, he can. He is most welcome to contest the elections. माझे काम सकाळी उठलो की रात न्हिदचे पयलीं माझे काम चालूच आसता. कसले काम, कोणाचे काम, कोणा बरोबर काम, कितें करता तें म्हाका खबर आसता. एंड जो मनीस हांव हेल्प करता तें तेका खबर आसता. वी वर्क ऑलमोस्ट 24/7. वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू पब्लीक. कोणूय केन्ना कितें जाय पडलें जाल्यार आमचें दार सदांच उक्तें आसा. आनी हांवें दारां उक्तें दवरूं ना. जे म्हाजे पांय दारां उक्तीं दवरल्या ती आयज मेरेन ती दारां उक्तीं आसा. एवरीबडी नोज वेर आय स्टे. एवरीबडी नोज माय ऑफिस इज इन माय हाऊस. एवरीबडी नोज वी आर एक्सेसिबल. घरांतलो भायर सरतना म्हाका ऑफिसांतसून भायर सरपाक जाय. जे लोक दाराचेर आसता सगल्यांक मेळूनूच हांव भायर सरता. फक्त जे एक दीस कार्यक्रम जर सकाळी बेगीन सुरू जालो जाल्यार हांव 9 पयलीं भायर सरल्यार हांव लोकांक मेळचो. अदरवायज आय एम ऑलवेज विथ पब्लीक. आय एम ऑलवेज इंटरॅक्टिंग विथ पब्लीक. टुडे इज वन ऑफ दोज डेज वे यू कॅन सी द पीपल हॅव कम आउट फॉर दिस व्हेरी इम्पॉर्टंट इनॉग्रेशन इयर दॅट वी आर. सो अल्टिमेटली पीपल वील डिसायड. एवरीबडी इज फ्री टू कंटेस्ट द इलेक्शन्स. जशें इलेक्शन लागीं येता जायते आनीकूय कॅन्डिडेट्स भायर सरतले. पण हांव सांगूंक सोदता दॅट आय डू नॉट वर्क फॉर इलेक्शन्स. आय वर्क 5 years कंटिन्युअसली. आय वर्क एवरी डे 365 days into 5. I am always there for the people.
I am elected by the people in the interest of the people, and I will work till as long as लोकांक जेन्ना मेरेन हांव ह्या पोझिशनाचेर जाय हांव सदांच लोकां खातीर काम करता. भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्ता हांव 2007 जेन्ना म्हजें पयलें वोटिंग कार्ड आयले ते दिसा आमी एनरोल जाल्ले भारतीय जनता पक्षांत. आमी युवा मोर्चान जॉयन जाल्ले, तशेंच आमी युवा मोर्चाचे मंडलाचेर पावल्ले आसले, तशेंच आमी काम केले, कावन्सिलर जावन लोकांचे आशिर्वादान आनी जे कॅन्डिडेट जे रावंक सोदतात तेंचे आशिर्वादान आमी आयज आमदार जाले, एकदां न्हू दोनदां जाले. आनी जर लोकांचे मत आसा, लोकांचो मोग आसा, लोकांक जर दिसता हांव आमदार आसतलो फुडलो, जाल्यार लोक म्हाका 2027 परत निवडून हाडटले. कोणाक टिकेट गावतले, कशें गावतले, खंयच्यान गावतले, वयल्यान सकयल्यान कुशीच्यान, ते म्हाका लागना. म्हाका टिकेट गावतली म्हणून म्हाका कॉन्फिडन्स आसा. जे काम केलां ते प्रमाणे, आनी जशें आमी भारतीय जनता पक्ष हे ऑर्गनायझेशन बेस्ड पक्ष जावन आसा, एक कॅडर बेस्ड पक्ष जावन आसा, जेन्ना कॅडराचो मनीस हांगा बसलेलो आसा, म्हाका दिसना की हांवें हेजेर उत्तर दिवचें आसता. म्हाका दिसता म्हाजेकीन वयर कोण बसलेलो आसा तेका तुमी विचारचे ह्या विशयाचेर की अशें कितें चल्लां काय ह्या प्रदेशा मदीं कितें प्रकरण सुरू जालां तें तिंका म्हाका दिसता दे वील बी इन अ बेटर पोझिशन टू गिव्ह दी आन्सर ऑन दॅट. मार्जीन वाडत वयतलें, जशे इलेक्शन कॅन्डिडेट्स रावतले तशी ती मतां पडटली. लास्ट टायम फर्स्ट टायम म्हाका 11,000 पडली, सेकंड टायम म्हाका 10,600 पडली. My first margin was 1,100 votes. My second margin was almost 2,000 votes, so little above 2,000 votes. So I have increased my margin. जसो बाबूश 1999 रावल्लो तेन्ना his margin also very little. The second election his margin increased आणि ते वाढत गेले right until his margin was 10,000 votes. जशे दीस येतले, जशे टर्म्स येतले, जशे आमी कामां करतले, आमची मतां वाडटली अशी म्हाजी अपेक्षा आसा. आनी जेन्ना लोकां मदीं हांव आसता म्हाका कसलोच भंय आसना. निमाणे लोक आसा जाल्यार आमी आसा. कोण खंयची टिकेट खंयच्यान हाडुनी वी हॅव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम एज लॉंग एज द पर्सन हू इज वीथ द पीपल फॉर 5 years, नॉट ओन्ली फॉर इलेक्शन. जशें इलेक्शन तेंकता तेन्ना सोमतेच पोस्टर आमकां दिसपाक येता, सोमतेच रिल्स चालू जाता. 5 वर्सां कोण रिल्स करिना. 5 वर्सां टर्म जो आसता तो आमकां दिलेलो आसा, तें सारकें आमी काम करीत आसता. पण खंय तरी आमकांय दिसता की वी वर्क कंटिन्युअसली फॉर 5 years. वी डोंट वर्क ओनली फॉर इलेक्शन्स, वी वर्क थ्रू आउट फॉर द पीपल एंड नॉट फॉर इलेक्शन्स. डिफरंट पोझिशन टू से टुडे बीइंग द डेप्युटी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली. आय एम नॉट देअर बिकॉज आय एम पुट देअर. आय वॉज इलेक्टेड बाय मेजॉरिटी ऑफ द MLAs. जायते MLA ऑपोजिशनान आसलेले ते एब्स्टेन रावल्ले. म्हाजे इलेक्शनाचे म्हाका खबर ना तुमकां याद आसा जाल्यार लॉट ऑफ MLAs एब्स्टेन फ्रॉम वोटींग. काँग्रेसाचे आमदाराक कॅन्डिडेटाक तेंच्यांनी मत मारूंक ना. ते आमच्या सपोर्टान म्हाका खंय तरी म्हाज्या सपोर्टान आमचे एक पर्सनॅलिटी बद्दल बेस्ड ऑन माय रिलेशनशिप विथ ऑल 39 MLAs समवेअर दे हॅव एब्स्टेन फ्रॉम वोटींग एंड दे हॅव शोन देअर कॉन्फिडन्स इन मी विदाउट हर्टिंग देअर पॉलिटिकल लिडर्स. खंय तरी सपोर्ट दिवन म्हाका एक डेप्युटी स्पीकर म्हणून जाली फाटली 4.5 वर्सां आमी त्या पोझिशनाचेर जावन आसा. खूप वर्सां सावन पडून आशिल्ल्या खण साठ्यांची खण खात्यान ई पावणी सुरू केल्या. बोली लावप्यांकडल्यान ह्या ई पावणेक बरो प्रतिसाद मेळटा. दिवचल पाळी हांगच्या एका साठ्याक मूळ किमतीच्या तुळेत 262% परस मायज बोली लागिल्ल्यान ह्या खनिजांक बाजारात मागणी आशिल्ल्याचें दिसून आयलां. ही वाड 262% परस मायज असून सेजार रिसोर्सान ती खरेदी केल्या. साळगांवकर शिपिंग कंपनीन शिरगांव हांगच्या एका साठ्या खातीर लायिल्ल्या बोलीत लेगीत व्हड वाड दिसून आयल्या. मजगती लिजा भायर पडून आशिल्ल्या ई पावणेंतल्यान सरकाराच्या तिजोरेंत महसूल एकठांय जावपाचो विश्वास सरकाराक आसा. अस्नोडेच्या मैते वाठारांत एका घराच्या स्टोर रुमाक उजो लागपाची घडणूक घडली. ह्या उज्यांत स्टोर रुमांत आशिल्ले कपडे, शिवपाची मशिनां तशेंच पुरुमेताचें सामान मेळून लाखांनी रुपयांच्या मालवजाचो गोबर जालो. शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागिल्ल्याचें कळटा.
ऋतिक परेकर हाच्या घराच्या स्टोर रूमाक उजो लागलो. उजो लागपाची घडणूक शेनवारा राती उसरा घडली. उजो लागलो तेन्ना स्टोर रूमात कोणूच नाशिल्ले. स्टोर रूम बंद करतना उजो लागिल्ल्याचे नजरेक आयले. दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाचे जवान घडणूक थळाचेर पावता म्हणसर शेजाऱ्यांनी उजो नियंत्रणाक हाडपाक तांकां हातभार लायलो. या उज्यात कपडे शिवपाची मशिनां, लोकांनी शिवपाक दिल्ले शाळेच्या भुरग्याचे युनिफॉर्म, पुरुमेताचे सामान, आयदनां आनी हेर वस्तू जळून गोबर जाल्यो. मजगती उजो पालोवपी दळाक कळटकीच दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणाक हाडलो. रात्री 10:30 पावणे 11च्या दरम्यान लागला आसतलो उजो, पूण एक्झॅक्ट कळोना कितल्यांक जालें तें. म्हाजें तें टेलरिंगाचें, हांव टेलरिंग करता, थंय टेलरिंगाचें सामान आसलें सगळें, मशिनां आसलीं, कपडे लोकांचे आसले. हांव लॉक करपाक म्हणून येयलें पळय जाल्यार म्हाका आवाज येयलो. कितल्यांक सुमार लॉक करपा येयलें पळय? 11:15 कशें, जाल्यार अर्दे पेटलेले सगळे. मागीर फायर ब्रिगेडीक आपयले, लोक येयले सगळे धांवून, आवाज जायना बरोबर. अर्दे आमी मातशे पालयले पूण पालवानालो तो, अख्खे सगळे पेटलेले. आनी कितें मेळटा ते आमी भायर काडले, पूण चडशे लुकसाण जाले, जळोन गेले. पुरुमेताचे सामान आसले सगळे, मिरसांगी आसले, ते कडधान्य घेतले ते सगळे आसले. आनी आतां युनिफॉर्माचे ऑर्डरी घेतले ते कपडे आसले. कोणाक कितें जावंक ना? फक्त एक लुकसाण जाले. पण साधारण कितले लॉस जातले? 2-3 जातले. 3 लाख? हय. सगळे व्हडले व्हडले आयदनां आसली, तांब्याची, पितूळची. घर बांधता तेन्ना सगळें सामान हाडून आमी एक सायडीक दवरलें. आनी कपडे ते शिवता म्हणजे कपडे खूब आसले, कपड्यांक एक जावंक ना, सगळ्या कपड्यांक उजो पेटलो. 2 बिल्डींग मशीन आसली व्हडली, ती गेली आमची. एक मशीन गेले. 3 लाख? 3 लाख. चड आसल्यो आमच्यो, 2 बऱ्यो कासलेटी आसल्यो, दारां आसली आमची, ती 2 दारां आसली, 2 कासलेटी आसल्यो. आनी आतां तें काम करपाक घातलो घराचें, ते कालान उरलें मातशें काम. कित्याक लागून उजो लागलो म्हणटा? शॉर्ट सर्किट जालें. आनी आमी एके सायडीक आसता आनी आमचे हो रूम आसा तो एके सायडीक आहा. हांगा फक्त आमचे टेलरिंगाचें सामान सगळें आहलें. 4-5 मशीन आहली, 2-3 आमचे कडेन जाता ते आमी भायर काडले. बाकीचे आमचे कडेन जायना, उजवाड एकदम केळ घेतलो. पंचायत बी कोण येवन गेले आतां? कोण येवंक ना, पंचायतीचो पंच ना, सरपंच कोण येवंक ना. फक्त वाड्या वयले भुरगे आमचे आसले, उखलले ते सगळे धांवून येयले. घरा उजो पेटलो म्हणून 11:30 आमकां कॉल येयले. ऋतिक सुर्लेकर म्हणून पयलीं आमकां कॉल दिली. तेज्या उपरांत आमी विदीन 10 मिनटांनी थंय पावले आनी एक्शन क्वीक घेतली. उजो म्हणजे ऑनवर गेले आमकां उजो पालोवपाक. तेंचे कितें कितें सामान आसलें तेंचे थंय सगळें जळ घरान उजो पेटलो. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्या रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आयतार हो गोंयकारांचो नुस्तें खावपाचो दीस. आयतारा सकाळीं लोक बाजारांत वचून नुस्तें घेतात आनी रुचीक जेवण करतात. बाणावलेचो फामाद नुस्तेकार पेले हाका आयतारा व्हड नुस्तें चणाक लागलें. पळयात नुस्तेकार पेलेन धरिल्लें नुस्तें. Every day is a good day. Life is beautiful in Goa. All around दाखिल आसतलो आंतुकुंची तो आहा तो पिलचोयला आज संडे 17 तारीख मायाचे. हो आतां हांव वतलो, कातयतलो आनी फिशरमॅन पेले मुगे ओन रेस्टॉरंटान दितलो. जे मनशां आज फ्रेश सिबास और चणो खावपाक जाय जाल्यार आजचे 12 हे मुगे रेस्टॉरंटाक आसतले. Life is beautiful. Look, freshy we have. Yes, sir. See my. So this is the. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
musical wave. Feel the beat and ride the waves. 16th and 17th May, dance to go a night away. 6 p.m. to 10 p.m. Joggers Park, come join the jam. Entry free for everyone. Music, lights, and endless fun. The Department of Tourism, Government of Goa presents Dabuli Musical Waves Music Festival 2026. Get ready for 2 unforgettable evenings of live music, electrifying performances, and amazing vibes on 16th and 17th May from 6 p.m. to 10 p.m. at Joggers Park, Shikali, Dabuli, Goa. Don't miss the wave. Dabuli Musical Waves 2026. Feel the beat, live the wave.